फिरगोजी तो वावर कुदतना एका गराब्याक भेटेक गेल्लो आनी दारार मातच्या आदीं हांवें आयकलें ती मागणी कुदतलीं तेच कुदतलीं आनी तेच जातूच हांव भायरूच रावलो आनी तेच जातूच तांणी जिविताचो प्रकाश जायच न्हू तुमी वापुट्टात तो तांणी वाचलो आनी नियाळ केलो आनी नियाळ करून एकामेका लागीं तीं भासाभास कोत्तालीं देवाच्या उतराचेर आनी एकामेकाक सांगतालीं दे शूड शेअर द वर्ड ऑफ गॉड आनी तेन्ना उपरांत तीं एकामेका वचून मागतालीं तें जातूच हांवें दारार मारलें आनी दारार मारतूच भितर गेलो आनी तांचे बरी मागणी केलें आनी तांकां शाबासकी दिली तुमी म्हणलें दुबावरीत एकदम बरें कोत्तात म्हज्या प्रितच्या भयण भयणीनो अ फॅमिली हू प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर दुबाव ना जेन्ना मागणी आसा गराब्यांत एकवट आसा मागणी म्हणल्यार कितें देवाची आसणी हाजीर करप हेतून ना गराब्यांत हो मोग हो एकवटाची गांठ आसची ना म्हणल्यार ज्या दिसा देव भायर आसतलो त्या दिसा तावन गराब्याचें निसणटण सुरू जातलें अशें म्हणून येता देवा वेळीत आमच्यांनी शांतीतायेन कुशालकायेन जिवन नजो दुसरी सुवातेर म्हजे इश्टनो आमकां आयची वाचपां आदार दितात कितें तरी आमच्या घराब्यांनी करूंक पयलें वाचप दुसरें वाचप दे स्पीक टू अस अबाउट द रिलेशनशिप्स इन द फॅमिलीज भुरग्यांची संबोवन आवय बापाय सोवें आवय बापायचो संबोवन भुरग्यां सोवें कितें तांणी जाणटे पिरायेर करचें कशें ताणें आवय बापायक वागोवचें हें सांगलेलें आसा म्हज्या इश्टनो हें करूं येता बागेन पावलू सांगता त्या प्रमाणे सगळे गूण शेगूण तो आमकां सांगून दिता गरब्यांत कसले शेगूण आसूंक जाय ते ल्हानविकाय एकामेकाक समजप बोगसणें आनी सगळें सांगता आनी त्याहून सगळ्याहून मोलाचें तो म्हणटा मोग मोग आसल्यार म्हजे इश्टनो मोग म्हणटा तेचो लायक मॅजीक बॉन्ड मोग आसल्यार कितेंय जाता आनी मोग आसल्यार तुमी जाणात घरकार भायर आसूं आनी पोती नांगा आसूं तरी एकवटान ते रावतात कित्याक एकामेकाचो मोग कोत्तात देखून तेन्ना म्हजे इश्टनो बागेन पावलो सांगता तेच प्रमाणे मोग तर आसा थंयसर हुस्को आसा हुस्को आयज आमकां शुभ वर्तमानांत दिश्टी पडटा जेन्ना मारिया देव तेंपलांत वेली 12 वर्सांची पिरायेर तो भुरगो पावलेलो आसतना तो भुरगो देव मंदिरांत रावलो आनी देव मंदिरांत रावतूच ताका ती सोदूंक गेली ताच्या म्हळ्यार येतालो हो देवाचो पूत तो येतलो ना जेन्ना तो सांडलो ताका सोदूंक ती गेली हुस्को दाखयलो आनी हुस्क्या बरोबर म्हजे इश्टनो बागेन पावलो सांगता ते प्रमाणे बोगसणें म्हत्वाचें मोग आसा तिंगा बोगसणें आसा मोग आसा तिंगा हुस्को आसा त्या उपरांत म्हजे इश्टनो शुभ वर्तमानांत आमकां आयज एक 2 ओळी मेळटात जेजूचें जिवीत म्हणजे 12 वर्सांची पिरायेर ते 30 वर्सांचे पिरायेर पर्यंत ते उपरांत तो 26 माजार भायर सरलो देवाचें उतर पोरगुटूंक ह्या 12 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत 2 ओळींनी ताचें जिवीत आमकां आकारलेलें मेळटा हें आमकां म्हटल्यार बाय संक्षेप इट्स समरायज इन जस्ट 2 सेंटेन्सीस आनी ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेतालो जाणवायेन पिरायेन कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेचलो म्हजे इश्टनो आमच्या घराब्यांनी हेंय गरजेचें सुरगीची जाणवाय कुरपा आनी देवाचो मोग हें आमकां गरजेचें आनी जेन्ना आमच्यांनी वी कॅनॉट लिव लायक आयलंड्स वी हॅव टू लिव लायक सोशल बिंग्स आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियेता म्हणटा आमी आमचे संबंद देवा मदें आनी आमचे संबंद एकामेका मदें हें म्हत्वाचें आमकां तर म्हजे इश्टनो आयचे दिसा आमी जेन्ना पवित्र घराब्याची ही परब संभ्रमता आमकां एक नामणो कसो आमच्या फुड्यान दवरपाक दर घराब्यांत ही घराब्याची तरी मुर्ती आसूंक जाय आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता तशी घराब्याची मुर्ती आमकां आसूंक जाय कित्याक त्या घराब्याक पडून आमचे घराबे ताचे सारकेले करूंक तर म्हजे इश्टनो मागुया पयले सुवातेर मागण्यांचे घराबे कर म्हूण आमकां मागुया मागण्यांतल्यान देवाक हाजीर कोत्ता देव आमकां आमचे संबंद सांबाळटा मागणेचे आमकां घराबे करून मागुया दुसरे सुवातेर मोगाचे घराबे जर मोगाचे संबंद आसात आनी मोगांतल्यान आमकां हुस्को येता आनी आमकां बोगसणें एकामेकाक आमी दिता
आनी तिसरी सुवातेर म्हजे इश्टनो, घराब्यांनी आमकां सुर्गीची जणवाय, देवाची कृपा आनी देवाचो एकूट आमकां जाय. आनी आमी वाडुया देवाच्या मोगान, एकामेकाच्या मोगान. आनी ह्या प्रमाणे आमी जेजूच्या, मारयेच्या आनी जुजेच्या घराबे सारकेले आमचे घराबे करून आमी सुर्गीची वाट टांकोत रावुया. आनी भगवंत फ्रांसीस शावियर हेंच बोरगोटूंक आयलो, हो संदेश आमकां दिवंक आयलो. ताच्या मजतीन आमचे घराबे जेजूच्या घराबे सारकेले कोर म्हूण आमी मागुया.